मंगलम. नमस्कार. सार्ध पंचशतमानोत्सवांत आज जॉईन जेत असाची कामत ग्रुप ऑफ हॉटेल्साचे श्रीमती स्वाती कामतांनी हे संभ्रम म्हळ्यार देवनगरी हांगायले म्हणून दिसता म्हाका. तशी म्हळ्यार हे भूलोक स्वर्ग जाला त्या नमून वातावरण स्वाम्यान हांगा सृश्टी केले तशें दिसता. तुम्ही मिडिया थ्रू समस्त लोकांक जनांक एक आमगेले एक विचार तुम्ही कशे पावयता न्ही ताचे खातीर हांव धन्यवाद सांगता. फर्स्ट प्रथम जावन पयलेच कसं की म्हळ्यार हांव हुबळी सेंटर सरस्वती सदन राजीवलोचना सेंटराचें आयिल्लें हांगा. तशी आमगेली दिवसाची जप तप पठण मनन आनीक आमगेले ते राम नाम जपाचे एक कानार पडली नवे तें तर जालें. तशींच आमी हे गोमांतक म्हळ्यार पर्तगाळी पादस्पर्श जातना ती भव्य ती रामाल मूर्ती दोळे भरले. तशी मठा आवरणा भितर येतना हांगा रामाले नित्य भजन आनीक रामाले श्रवण कथा श्रवण सीताराम कल्याण पट्टाभिषेक रामाले आनीक रामनाम तारक यज्ञ हे पूरा आसने हे भव्य हे पुराच हांगा स्वाम्यान एक राममय वातावरण निर्माण कशी केली की म्हळ्यार एक एक फातर राम 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 म्हणटात घांटी वाजयले राम राम म्हणटात तशी ते एक वातावरण हांगा एक निर्माण जालें. अत्यंत संतोष जातास. समस्त देव लोकांतूल देवगणा बरोबर हांव बी संतुश्ट जाला म्हूण राम सांगतस ती राबिल एपत्योलडी मूर्ती सांगतस ताका उदाहरण म्हळ्यार ताका एक हे साक्षी म्हळ्यार रामाल दोळ्यांत आशिल्ले एक मंदहास आनी तोंडार आशिल्ले एक मंदहास. म्हाका अशें दिसता की हांगा कृष्णान खंय द्वारकांतू नगर निर्माण करून घेवंक गे न्हू कसन जालें तें एक कृष्ण नगरी जालें. आनीक हांगा स्वाम्यान एक रामनगरी केले आनीक दक्षिण अयोध्या म्हणले एक ख्याती मेळयली. म्हाका दिसता थंय कृष्णाल सारथ्य हांगा स्वाम्यान एकल्यान घेवन इतलें मुखार हाडलें हें मठ परंपरे आनी समृद्ध केलें. केन्नाची समृद्धी म्हळ्यार कशी की म्हळ्यार आमी समृद्ध जाल्यार आमगेल्या आजबाजूच पुरा समृद्ध जाता के तशी स्वाम्यान हांगा म्हाका दिसता फर्स्ट हांगा मूल सौकर्य सौलभ्य आनीक पाठशाला मेन जावन आशिल्लें एक पाठशाला हे पूर हांगा सौकर्य दिवन हे वातावरण मठा वातावरण समृद्ध केलें. हाजे मुखावेल तांगेले आलोचना हे कर का जाल्यार तांगेली ती मेधाशक्ती आनी तांगेले ते मुंदालोचने दूरदृष्टी हे अगदी मुख्य हे ओट्टू कुडवून हे इतलें तांणी समृद्ध केलें नवे. मुखावेल तांगेलें आलोचन म्हळ्यार हे पाठशालेंतू 12 वर्स तांगेलें शिक्षण आसा म्हणलें आयकल्लें आनी PhD वरी करताची म्हूण म्हणलें आयकल्लें हांवें. तशी म्हळ्यार एक मनशाक आदर्श रामाला आदर्श हांगा तांकां मेळका जाल्यार एक परिपूर्ण व्यक्तित्व जावका जाल्यार तांकां ज्ञान मुख्य. तशी ते समृद्ध ज्ञान दिवंक घेवन परिपूर्ण व्यक्ती कोरून हांगच्यान भायर पेटोवन तांगेल पायार तांकां रावची तसली वेवस्था स्वाम्याले खरेंच तांगेली दूरदृश्टीक एक व्हड नमस्कार म्हणटा. तशी आनीक रामसेवकाले हांगा फोर्स कितलो आसा की म्हळ्यार हांव काम करता म्हणून हे कुशावती नदीक एक डॅम बांदल्यार ते ओपन केले कशी उदक भायर वत नवे तेन म्हूण फोर्सार हांगा जन येता अशें अत्यंत संतोशी हे पळयतना खुशी जाता. हे खरेंची 1.5 ते 2 वर्स भितर भव्य मंदिर हे राबलें म्हळ्यार ओव्हर स्टार्ट करतना फर्स्ट ओव्हराक फर्स्ट बॉलाक डबल सिक्सर ते बॉल खंय पावला म्हूण कोणाक स्वच्छ जायना. एक्चुअली ट्रेलर खरे मॅच आतां हाद नंतर प्रारंभ हे आमगेल समाजाने समस्त हिंदू समाजाक एक हे भव्य एक म्हळ्यार समाजाक एक प्रतिष्ठी ही तसले आदर्श धाम म्हणून राम आदर्श आशिल्लें खंयच्याक नांव म्हळ्यार आदर्श म्हळ्यार राम तसले हे आदर्श धाम हांगा येयले प्रत्येकल्यांक आदर्श करून घेवंक गे न्हू पेटोवचे स्वाम्याल ही वेवस्था न्ही कसलें आसने हे वातावरण हे खरें म्हाका दिसता अशें की म्हळ्यार हे हिंदू समाजांतू आमी GSBंतू आमगेली गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ विद्याधीश स्वामेले आमी भजक जावन शिष्यवृंद जावन आमगेलें जीवन खरें धन्य सार्थक जालें. हांव तसले स्वाम्याक साश्टांग नमस्कार करता आमगेले समस्त GSB समाजा वतीनं. हांव सदानंद कामत हुबळी. आमी आमगेले पयलीं दवर आमगेले म्हालगड दवरून आमी हे मठाक म्हगेले मानतो म्हगेले बाप्पा पयलीं दवरून आमी चोलन आयिल्ले आसाचे. रंगप कामत म्हगेले मानतो आनी शेषगिरी कामत म्हगेले बाप्पा आमी पुरा फॅमिली हांगा आमी अगदी हायली डिवोटेड आमी खंयचे आमगेले एक कार्यक्रम आमगेले कसनेंचे शुभ कार्य जातना आमी स्वाम्याला येवन घेवन एक आशिर्वाद घेवन मूर्त घेवन हे आमगेले संप्रदाय जाल्ले आसा. आतां हे इव्हेंटा बद्दल आमी सांगता म्हळ्यार
हे एक कुंभमेळच आमगेले GSB समाजान तो म्हळ्यार कुंभमेळाकिंत हे कसं नाही कमी ना. आज हे जनसागर हे 10-18,000 20,000 लोक आणि कसं नाही एक खंय एक किटपिट वाजनाशी पुरा लोक हे आमगेले म्हणून एक अभिमान प्रीती गौरवान हांगा येवन तांणी एक सेव करची आणि एक प्रसाद म्हणून लोकांनी येवन हांगा एक भाग घेतना आमी भयंकर खुश जाता. हे आतां जस्ट बिगिनींग. हांव कसं सांगता की हे जस्ट बिगिनींग. आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वामेले एक आदेश आणतो आणि तांगेले आशिर्वाद आणतो हे आनीच हाजे 100 ने 1000 फोल्ड हे व्हड जाता वता. आमगेले पुरा कडेन आमगेले सेंटर्स की आमगेले एक धर्म जागृतेचे सभा की आमगेले एक जपाचे आणि होम हवन एक धार्मिक GSB म्हळ्यार एक धार्मिक कम्युनिटी आमकां आनी धर्म जागृत करूंक न्हू आमगेले कम्युनिटी स्ट्रॉंग करच्याक स्वाम्यान एक कसन एक निर्णय घेतिल्लो की ते रामदेव स्वामेले मागशे राबोवन हे पुरा आमगेलो देव रामदेव आणि गुरुले एक आशिर्वादान हे चलता आनीक व्हड प्रमाणात चलता आनी असल इव्हेंट्सात मुखार येता ज्याक पुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर आमगेले रेडी जाल्ले आसा. एक आनी व्हॉलंटियर्सान तितले आमकां एक साथ दिवन कोणी कसं नाही लेखना अशी उट्टू लोक हांव मुखार म्हणून ते एक भावनेन कसं नाही लेंची. दिस इज अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ आणि पुरा लोक एकमतान दादले जावं बायल जावं चेडून जावं पुरो लोकांनी येवन हांगा एक भाग घेवन हे इतलो व्हड इव्हेंट जालें. सो आनीक हांगा कोण आयिल्लो आशिल्लीं तांणी मिस केलें म्हूण हांव म्हणटा. स्वाम्यान रिपिटेडली सांगलें तुमी येव का राब का म्हूण बरी येवन वचाची म्हणला म्हळ्यार तितले एक गौरवान एक प्रितीन स्वाम्यान सांगिल्लें आसा तुमी राबाचे हांगा पुरा वेवस्था केल्लें आसा म्हणून. हे कोण मिस केलें की तांणी रियली आनी लायफ टायमार असल पळोवच्या मेळना म्हूण हांव मनान एक सांगता. दय करून आत्तां बी टायम आसा तुमकां 2-3 दिवस येवन हे कार्यक्रमात जॉईन जावन पळया खुश पावा देवाक तुमगेले सेवा पाव. तुम्ही येवन गेल्यार पुरो कसं नाही तुम्ही दुडवाचें कोणी विचारला हांगा तुम्ही येवन देवाक स्वाम्यांक पांय पडून मंत्रक्षत घेवन गेले तुमगेले भाग्य म्हणून हांव कळकळीन सांगता. नमस्कार धन्यवाद. धन्यवाद. हांगची शक्ती कशी आसा की म्हळ्यार अशींची फर्स्ट टायम आयिल्ले लोक बी वच का जाल्यार रामाल भक्त जावनूच भायर वतात हांगच्यान. म्हळ्यार तसल चुंबक शक्ती खांब्यान आमगेल समाजाच मात्र नाही आता कसं गोवा तर टुरिस्ट उरतले नाल्यार फॉरेनर्स उरतले नाजाल्यार लोकल्स उरतले ಒಟ್ಟು येवचे लागले आता. आणि पयरी आनी एक इम्पॉर्टंट म्हाका सांगचें आशिल्लें. पयरी नरेंद्र मोदी हांगा आयलो न मो म्हूण ताका म्हणटाची आमगेले संप्रदायान तो नमो भगवते वासुदेवाय आणि नमो नमः म्हणून आम्ही नमो नमो म्हणतो ताची देवाली एक शक्ती जावन ताका देवान प्रेरण दिवन हांगा आपयलें. ताका मस्त इव्हेंट्स उरता बट हांगा येवका जाल्यार एक देवान ताका प्रेरण दिवन म्हणलें म्हणून हांव एक प्रितीन भक्तीन हे विशय सांगता. नमस्कार. धन्यवाद.